म्हज्या वांगडा आसा बा फ्रांसीस कुएलो. गेली 15 वर्सां ह्या सोबीत मानकुल्या शांतता प्रिय गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा आणि ज्या भशेचो कारभार भारतीय जनता पार्टीचो आसा ताजो जो फ्रूट ताजे जे फलीत म्हणून आज जर आमी पळयलें जाल्यार गोंयांत कायदो आणि सुव्यवस्था जी आसा ती एकदम कोलमडलेली आसा. म्हणजे तांच्यांनी ती खंय व्हरून बसयल्या हें सांगपाक सामान्य जनता सुद्दां म्हाका दिसता उलोवपाक भिताच. चोरयो, मारामारी, बलात्कार, खून, डेकॉयटीज, जमीन हडप करपाची प्रकरणां, इकॉनॉमिकल ऑफेन्सेस, पुलीस ब्रुटॅलिटीज ऑन पब्लीक, जे पुलिसेचे पब्लिकाचेर अत्याचार, एक्सिडेंटल डेथान जाल्ली अमाप वाड, गव्हर्नमेंट आणि जे पुलीस ऑफिशियल्स आसा तांचे इलिगल गोष्टींनी सहभाग, अश्यो सगळ्यो गोष्टी जर पळयल्यो जाल्यार म्हाका दिसता गोंयची कायदो आणि व्यवस्था साप जमनीक मेळयल्लो आसा ह्या भारतीय जनता पार्टी. आणि ताका जर कोण रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार तो आसा गोंयचो सीएम. गोंयच्या सीएमा अंडर जितली खाती आसा तर ताचो सगळ्यांचो नियाळ जर घेवपाक गेलो जाल्यार गोंयचो सीएम कंप्लिटली अपयशी थारला अशें म्हणपाक शकता. पण ती सगळी सायडीन सोडून आमी फक्त लॉ अँड ऑर्डराचोच प्रश्न आज घेतलो जाल्यार सामान्य जनता जी आसा, एक कॉमन मॅन जो आसा, एक आम आदमी जो आसा, ताका लक्षात येतलें की आमी दिसान दीस वायट परिस्थितीन जगपाक आमकां फोर्स केलो वता. गेल्या शेनवाराक एक न्यूज आयलो, अशें सगळ्या हेतूंतल्यान जेन्ना आमी बारीक मनीस जगता, बारीक मनीस आपलो दीस तडीक लायता तेन्ना सडनली एक न्यूज आयलो की गोंयच्या साखळे जे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे गोंय गव्हर्नमेंटाचे जे गव्हर्नमेंट जांचे आसा भारतीय जनता पार्टी तांचे जे साखळेचे ऑफिस आसा तातूंत चोरी जाली. तुमची ऑफिसान चोरी जाली आणि ताच्या नंतर इमिजिएटली जे रिएक्शन गोंयचो बीजेपीचो अध्यक्ष दामू नायक जे आसात आणि तशेंच आमचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा तांचे रिएक्शन आयले. ताणें म्हणलें बुरटे चोर आणि आमचे ऑफिस रस्त्यार आसा म्हणून सेपरेट सीसीटीव्ही कॅमेरा ना, सेपरेट वॉचमॅन ना, त्या कारणान चोरी जाली अशें सीएमान स्टेटमेंट दिलो. हो स्टेटमेंट एक होम मिनिस्टराक सोंपता काय कितें? एक होम मिनिस्टर जेन्ना सांगता की रस्त्यार आशिल्लीं शॉपां ही सेफ ना, मागीर ते भारतीय जनताचे ऑफिसच कित्याक आसना? म्हणजे सामान्य मनशान हाजेर कितें चिंतप? गोंयांत म्हाका दिसता जितलो रस्तो आसा त्या सगळ्या रस्त्या सायडीन सामान्य मनशाची शॉपां आसा, सामान्य मनशाचे ल्हान ल्हान बिझनेसीस आसात. सीएम आमकां सांगपाक सोदता काय कितें ही ऑफिसीस ही दुकानां सेफ ना म्हणून, आणि कमीत कमी सरकाराच्यान ती सेफ दवरपाक जायना म्हणून, आणि ताजे सेफ्टी तो आमचे सामान्य जनतेचेर घालपाक पळयता काय कितें? असो स्टेटमेंट जेन्ना एका होम मिनिस्टरा कडल्यान येता की रस्त्यार आशिल्लीं शॉपां सेफ ना, तेन्ना आमकां प्रत्येक बारीक मनशाक, प्रत्येक गोंयकाराक हाजो विचार करचो पडटलो काय ना? तशेंच एक विचार आनीक येता, बुरटे चोर वाडपाचें कारण गोंयांत वाडले कित्याक? चोर बीजेपीन वाडले. बीजेपीन चोर वाडले म्हणटकीर ते गोंयांत वाडटलेच. खुनी बीजेपीन वाडले, गोंयांत वाडटले. प्रत्येक तरेचे वायट कारभार करपी लोक जेन्ना भारतीय जनता पार्टीन आसा तोच कारभार भायर रिफ्लेक्ट जाता आणि गोंयभर ताचो प्रसार जाता अशें म्हाका दिसता. एक एंगल वेगळे आसा जो म्हाज्या लक्षांत आयले आणि म्हाका दिसता की ताचेर विचार जावपाक जाय. हालींच लोकसेवा आयोग जो आसा गोंयांत ताणें 1000 पोस्ट अनाउन्स केल्ले आणि सगळ्या गोंयभर लोकांक खबर आसा की सीएमाचो लागींचो मनीस ह्या पोस्टां खातीर कलेक्शन करता. म्हाका दिसता खंय तरी ह्या पोस्टां खातीर जे कलेक्शन चालू आशिल्ले, पयशांची देवाण घेवाण जी चालू आशिल्ले, जे पयशे घेवप आशिल्ले त्या ऑफिसांतल्यान जाताले काय कितें, आणि तेच कॅश त्या ऑफिसान आशिल्ले काय कितें, हो एक प्रश्न कोणाय सामान्य मनशाच्या तकलेन येवप खूब साहजीक आसा. आनी म्हाका दिसता हेच जेन्ना एका बुरट्या चोराक तांच्या लागीं आशिल्ल्या बुरट्या चोराक कळटा तातूंतल्यान ती चोरी जाली काय कितें, कित्याक
ताच्या नंतर 2 मनशांक धरलो, पण तांची नांवां पब्लीक जावना, ते सगळे लिपोवपाचो प्रयत्न जालो. म्हणजे 2 गोष्टी आसा. एक आसा खऱ्योच ज्यो चोरयो जाता, कित्याक लास्ट टायम जी दोनापावल हांगा डेकॉयटी जाली, त्या डेकॉयटी नंतरय आज म्हणल्यार सरकारान जावं पुलीस डिपार्टमेंटान येवन सांगना की ताचेर कितें जालें. ताच्या बद्दल आयजय गोंयकार अंधारान आसा, काळखान आसात. म्हणजे खंयचोच क्रायम जो जाता गोंयांत ताचेर क्लियरिटी जी आसा ती गोंयकारांक केन्नाच दिली गेली वचना, आनी ती मेळनासतना वेळान तातूंत आनी एडिशनल क्रायम जाता. आनी एक सादें एक्झाम्पल दिवपाचें जर आमी घेवपाचो, म्हणजे जो कारभार लॉ अँड ऑर्डर बिगडला, जावं लॉ अँड ऑर्डर कशी स्टेकार आसा आमची गोंयची, हाचे एक सादें एक्झाम्पल म्हणजे जो प्रकार लयराई देवीच्या जात्रेन जालो. ताच्या नंतर जी कमिटी अपॉइंट केली, जो फॅक्ट फायंडिंग, ताणें काही ऑफिसरांच्या आणि हांच्या सगळ्यांच्या माथ्यार ते मारला, आणि कदाचित ते तातूंत सारखे आसत. पण हाज्या वयर वचून सगळ्यांत व्हडली जबाबदारी कोणाची? सगळ्यांत व्हडली जबाबदारी जी आसा ती आमच्या होम मिनिस्टराची. येदो व्हडलो उत्सव जेन्ना एका राज्यान जाता तेन्ना त्या उत्सवाची जबाबदारी जी आसता ती होम मिनिस्टराची आसा. जेन्ना हे अधिकारी त्या गोष्टीक जबाबदार धरले, त्याच टायमार म्हाका दिसता आमच्या गोंयच्या सीएमान ती जबाबदारी घेवन आपली होम मिनिस्ट्री सोडपाक जाय आशिल्ली. सोडूना अजून पर्यंत. हाज्या मुखार ती ताणें सोडची, नाजाल्यार देवी लयराई ताका ज्या जाग्यार पावोवपाची आसा डेफिनेटली पावयतली. गुड इवनिंग एवरीबडी. हांव फ्रांसीस कोयलो. हांवें स्वता आतां ह्या लॉ अँड ऑर्डराच्या सब्जेक्टार कमीत कमी एक 6 प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतल्या. हिंगा ऑफिसान बसून एक 4 एक घेतल्या, जेएमसीन एक घेतल्या, आनी खूंय आमी वयता थिंगा क्रायम्स पळय जाता थिंगा एक कमीत कमी हांवें 6 घेतल्या. गेल्या 1-8 म्हयन्यान हांवें 6 पीसीस घेतल्या ह्या सब्जेक्टाचेर, आनी डिबेट्सूय जाता हेचेर. हांव 2 चॅनलाचेर गेला आनी ह्या सब्जेक्टाचेर डिबेटी जाली. आतां हे सगळे डिबेटी जाले उपरांत काल आमकां सीएमान एक स्टेटमेंट केलो आनी एक प्रेस रिलीज केलें की SPCR म्हणटा ते स्टेट पुलीस कंट्रोल रूम हॅज रेकॉर्डेड अ 12.08% ड्रॉप इन कॉल्स. म्हणजे कितें? तो म्हणटा 1 जानेवारी 2025 टू 31 एप्रिल 2025 ह्या वर्साच्या पयले 4 म्हयन्यान आमकां फकत 10,000 कॉल येयले पुलीस कंट्रोल रूमाक. 10,000 कितें? 10,816 इतले कॉल येयले. तशेंच गेल्या वर्सा तो म्हणटा 12,302 कॉलां येयली. म्हणजे तो म्हणटा 12,000 गेल्या वर्सा येयली कॉलां येयली पुलिशेक, आनी ह्या वर्सा फकत 10,000 कॉलां येयल्या. म्हणजे 12% ड्रॉप आहा पुलीस कॉल कंट्रोल रूमान. हांव तांकां दाखोवंक सोदता हो म्हाजो मोबायल. हांव आतां तुमच्या मुखार पुलिशेक फोन लायतलो. 100 आय एम डायलिंग 100. ओके. हांवें 100 डायल केला. मराठीन ती म्हणटा ही सुविधा उपलब्ध नाही. इंग्लिशीन यू डू नॉट, दिस सर्विस इज नॉट अवेलेबल टू यू. दिस इज वोडाफोन गोवा. ओके. आता हो नंबर हांव लायता. हो सकाळी हांवें लायलोलो पेडनेसान, हो म्हाज्या फ्रेंडाचो फोन 112. हो नंबर सकाळी लायलोलो पळय तेन्ना महाराष्ट्र वयता. एमर्जन्सी कॉल, डिस्ट्रेस कॉल. वो आता 222 जाता. परतून लायता तुमच्या मुखार. वो वयतालो सकाळी महाराष्ट्र आपातकालीन स्थितीमध्ये आहे तर 1 दाबान 2 दाबान हे करा ते करा. ओके. दिस आय विल कंटिन्युअसली ट्राय. आता लागोच ना हो नंबर 112. मागीर तुमकां सांगता गोवा हेराल्डान एक आर्टिकल काडलेलो ऑन 1 जानेवारी 2025 to say that the Maina Kuttori police station number is not working. 5 महिने झाले, 6 महिने झाले. वो मैना पुलिस स्टेशन कुडतोरीचा नंबर वो लागो ना, अजूनही लागो ना. ही चर्चा येता, ही मेसेज येता म्हणजे कितें हो लँडलाईन डायवर्ट जाला.
त्याच्या उपरांत हो नंबर लागोच ना, हो मायना कुट्टोरी पोलीस स्टेशन, कांकोणा पोलीस स्टेशन इज ऑल्सो नॉट वर्किंग, पॅन्जिम पोलीस स्टेशन लायता तुमकां. This is the Panjim police station registered number. I'll dial again. This is Kangon police station. Number does not exist. 26 is Kanpur police station number. So I have done now in front of you all multiple calls. We have what? Panjim police station. Okay. Now I will show you a photograph of what is the notice board outside Panjim police station. They are supposed to, by law, supposed to give the numbers of Director General of Police, IGP, Inspector General of Police, Deputy Inspector General of Police, Deputy Inspector General of Police Headquarters, Deputy Inspector General of Police Crime, Superintendent of Police North, Superintendent of Police South, Sub-Divisional Police Officer Panaji. Except for Superintendent of Police South, all other numbers are missing from the board on Panjim Police Station. आणि वो सीएम आमकां फटयता, आमकां पिशान काडटा, स्टेटमेंट दिता की कितें कॉलूच येयना खंय तेंकां. अरे आमी कितें पिशे जाल्या. एवरीबडी हू कॉल्स पेडनेम सांगे त्या सायडीच्या आख्खे पळय तालुका आहा, कोणी फोन करीत जाल्यार हांव तुका आतां हे लागोच ना नंबर 112, नाजाल्यार तुका मराठीनी मेसेज येतली आहली, तेंय पावतले आहले. द कॉल्स फॉर एमर्जन्सी सर्विसेस आर गोइंग टू महाराष्ट्र. If you don't get the calls and you don't record the calls and then you come up with this bullshit to say that 10,000 कॉलच येयले, अरे तुम्ही ते सारखे करीच ना. पॅन्जिम पोलीस जाणो हे, आम्ही वचून सांगला थिंगा की बाबा तुमचे 112 डायल केल्यावर महाराष्ट्र कॉल वयता म्हणून. See, the problem is no with our CM. He is becoming the master of trying to fool goings. आम्ही पीसी केली, बॉबआउट केलो, हे केले, मर्डर जाले, क्राईम रेट जाले. तो म्हणटा दाखोवंक कितें तरी एक फालतू डेटा काडपाचो आनी कितें एकूच धाकटोसो डेटा काडपाचो आनी म्हणपाचो की क्रायम्स आर रिड्यूस्ड, द पुलिसिंग इज इन्क्रीज्ड and safety and stability is there in law and order, and on the basis of that he makes, on the basis of one data point, that calls have reduced. None of the bloody police stations calls are going through. Their 112 is not working, 100 does not go through from Vodafone. I will dial over and over again to show you. This is from my mobile phone. How are people supposed to reach the police station? Another thing he gives a data to say that 96% crime detection rate in heinous crimes. Heinous crimes म्हणजे किती? Murder, rape, dacoity. इतलेच heinous crimes. What is the crime detection rate in other things? The crime detection rate in online digital crimes is 30 or 35%. What is the result? 30 websites in Goa government have got hacked. 30 Goa governmentaचे 30 or 32 किती website hack झाल्या. They are not able to detect online digital crimes. They are not able to solve them. This is the situation, and our CM has the audacity. He thinks की गोंयकारां आहा पळय ती सगळी पिशी, त्यांना कांयच सोदमोचें ना. हांवें बरें एक स्टेटमेंट काढलो, बाबा 12,000 कॉलां येयलेली, गेल्या फावट ह्या फावट 10,000 कॉलां येयली, 12% रिडक्शन इन कॉल्स म्हणजे क्रायमूच जायना गोंयांत. हो कोणाक पिशान काडूंक सोदता? I will give you other facts. If you look at, since the chief minister talks about data now, I will give you a data point from first months of तो 4 महिन्याचे उलयता. पहिले 4 महिने या 2025चे पहिले 4 महिन्यांचे उलयता. या 4 महिन्यान I will give you a data point. 68 crores worth of drugs was seized in Goa. कितले? 68 कोट्यांचे ड्रग्स गोंयांत सापडल्या, पुलिसांकूच सापडल्या. तो फिगर आहा, that is 3 times the number of drugs that has been found in Goa in the last 3 years. गेल्या 3 वर्सांनी
पळय कितले ड्रग्स जाल्या तेजे 3 पावट ह्या 4 म्हयन्यांनी सापडल्या. तो डेटा तो सांगना लोकांक. हे हुंचे येता ड्रग्स भितर हाडटाना कोण तांकां धरता, कित्याक मेळना तांकां? नो डेटा अवेलेबल. त्या डेटाचेर तो उलयना. फकत ही फालतूपणां आमकां सांगपाक की बाबा फोन येयना लोकांचे म्हणून क्रायम जायना. हे कित्याक नाका जाल्लें चल्लां? This is absolute ridiculous behavior by the police, by the chief minister. He should take responsibility of this absolutely horrendous statement that he has made. He cannot give one data point. He cannot give one data point and say that the crime has dropped. Let's talk about conviction rates. He is talking about detection rates. Detection म्हणजे कितें? आमी दोल्लो कोणाक दोल्लो तो बरो आहा, तेका दोल्ल्या उपरांत पुलिशेन हिंगा वचोन कोर्टान वचोन एविडन्स दिवचे पडटा, मागीर तो जेलीन वयता. The data of that shows that 75% of the people means 4 जाणांक तुम्ही दोल्ले तितूंतले 3 जाण कोर्टान सुटोन वयता, अक्विटेल जाता. कित्याक जाता? कित्याक पुलिशे कडेन एविडन्स ना, कांयच ना. I'll give you a simple example of a judge, म्हापसा additional judge in फेब्रुवारीचे 2025 ह्या वर्साच्या फेब्रुवारीन तो जज म्हणटा 1.5 वर्सां पुलिशेक सांगता तो 1.5 वर्सां जाली FIR तुम्ही रजिस्टर केल्या उपरांत आनी मागीर तुम्ही विसरले एविडन्स गॅदर करपाक. This is the Cerula Comunidad land affair in which there was a land grab and there was forgery of influential documents in the Cerula Comunidad land case. Additional judge of Mapsa says that police 1.5 वर्सां जाली कांयच एविडन्स हाडना. म्हणजे कितें डिटेक्शन जाला, वय कितें तरी फ्रॉड जाला, थिंगा फॉर्जरी जाल्या म्हणून डिटेक्ट जाला. मागीर पुलिशेन बाकीचे काम करपाचें ते विसरले. हांव जज म्हणटा विसरले, हांव म्हणना, म्हापसा एडिशनल जज म्हणटा. जज म्हणटा इतलें शॉर्टी इन्व्हेस्टिगेशन जालां तें दॅट वॉज गुड इनफ रिजन. तुमचें इन्व्हेस्टिगेशन इतलें बेकार आशिल्लें तेका लागून ह्या मनशाक बेल मेळना म्हणटा तो. पुलिशेक सांगता तो आनी आसला तो कोर्टान. हे न्यूज पेपरान आहा and it is well documented this. So this is the thing of our law and order. And the CM he तो कितें चिंता की सगळे जोड्डेच म्हणून. This is really like, you know, I would like to tell the CM that just because we have some uneducated people, just because we have some poor people, and just because you have the power to take press conferences and make statements from the CMO's office, you are a fraud person. Fraud मनीस तू. ओहले कोई स्टेटमेंट करता, ओहले फालतू डेटा दिवन लोकांक हे फूल करता तो ते फ्रॉड. इट इज क्लियर एंड क्लियर फ्रॉड. Our demands are very simple. Aam Aadmi Party, Francis Coelho, Sandesh, and the entire Aam Aadmi Party demands that the DGP or the CM please investigate why people cannot call 112. Emergency calls महाराष्ट्र कित्याक वयता ते तेणी मातशें चौकशी करची. वोडाफोना कडेन इचारचे, एअरटेला कडेन इचारचे, जियो कडेन इचारचे, कोणाक जाय ते इचारचे आनी ते सारखे करून घेवचे. 100 आतां सुद्दां हांव लायता, ते कित्याक लागोना 100 तेणी मातशें आमकां सांगपाचें. Panjim police station, the biggest police station in the state, तेजो नंबर कित्याक चलना तेणी आमकां सांगपाचें. तूं खंयच्याय स्कुलान वच, खंयच्याय मंदिरान वच, खंयच्याय कॉलेजीन वच, हेणी मेरेन नंबर्स दिल्या तांकां. पॅन्जिम police station व्हडले जेतान नंबर दिल्या 0832 242 8482 नंबर दिला पॅन्जिम police station. कितें आसल्यार कॉल कर. म्हणजे थिंगा कितें झगडी जाली इस्कॉलान, ना कॉलेजीन कितें मारामारी जाली, ना मंदिरान कितें गडबड जालो, ना इगोर्जीन कितें जालें जाल्यार पॅन्जिम police station तेणी कॉल करपाचें ह्या नंबरार आनी मागीर मरपाचें ते उपरांत. कित्याक नंबर लागचो ना आनी फोन करून बोलचो ना. So we demand that every police station they revamp all the police station numbers immediately. Immediately they look at all the landline numbers and immediately they correct this and ensure that your phone numbers are working. Next demand is these notice boards that they are putting up. हे पळय फालतू नोटीस बोर्ड घाल्या पॅन्जिम police stationan. हे सारखे मातशें करचे. This is
the rule that says that all higher authority numbers, Director General of Police's phone number, Inspector General of Police's phone number, Deputy Inspector General for Crime, Deputy Inspector General for Police Headquarters, his phone number, Superintendent of Police North Goa District, Superintendent of Police South Goa District, as well as Police Inspector of Panjim Police Station. Their mobile numbers are supposed to be on display. Mobile numbers. You are supposed to display this information. ये कित्याक मारला तुम्ही त्या बोर्डाचेर? हेजो अर्थ कितें? तुमकां नंबर दिवंक नाका? आनी मागीर सीएम आमकां व्हडली फॉल्गां सांगता कॉलूच येयना आमी. Our next request is when people call up the police station, the police needs to be trained on how to deal with the people. People are not calling up the police station because they have zero faith in Goa police. Zero faith. ते म्हणटा कितें जालें? हें जालें. ना तुम्ही पोवन घेया. ना आमी येता. ना तुम्ही येया मागीर. There is no resemblance of police service to the general public. सारखे उलयना, काय रेझोल्युशन करना आणि वगत म्हणटात ते तुम्ही रिझॉल्व करा, सॉल्व करा आणि आमकां आनी त्रास आमकां आनी भरपूर काम आहा. The service that the police gives to the public is so bad that the public has stopped calling up the police. They say आसूं थिंगा आनी भानगडी कोण वयतलो. So start teaching this police of Goa, do training. I'm not saying all the policemen are bad. I have named policemen. Like I named Nitin Naik from Panjim Police Station. I had an extremely good experience with him. He dealt with minors extremely well. There are few policemen who are doing their job. Sudesh Naik, ex-PI of Panjim Police Station, current DYSP in some department. Phone केल्यार phone उखलता तो. And phone respond पोतून घेता. I'm not saying that all the policemen are bad. आदलो DGP आलो जसपाल तो phone तरी घेतालो. हो DGP आता phoneच घेयना. हांव सांगता हांवें केला कॉल तेका तितले फावट घेयना phone. That's another thing. The last request. हे बेस्ट तुम्ही ट्रान्सफर करता न्हू ते आमकां लोकांक दाखोवपाक आनी फटोवपाक हे ट्रान्सफर करपाचे बंद करा. तुम्ही कोणाकूय हाडा. ते आसगांव केस जाल्ली घरान भितर सरोन त्या बायल्यांक आनी काडलेले आनी घर मोडलेले त्या लोकांचे म्हणून जसपालाक तुम्ही डीजीपी काडलेलो आनी दिल्ली धाडलेलो नाजाल्यार खंय तरी धाडलेलो हेका हाडलेलो आलोक कुमार नाको कितें नांव आहलें तेजें तेका हाका ट्रान्सफर केला. तेका हाडलेलो कितें व्हॉट इज द डिफरन्स? What is the difference? You are changing DGPs like babies are changing diapers. Is the situation in Goa changing? Is the situation in Goa changing? There is no change on the ground level. I like to tell Pramod Sawant, stop trying to fool these people. The minute you try to fool people, no, I will stand on this platform and shout to the loudest voice possible that you are talking absolute bullshit. Crap. And I am not going to be fooled by this nonsense. CM आमचा फोन घेईना केन्ना. लायता जाऊ. Switched off. हो सीएमचा नंबर. दोन नंबर 9765599920. Registered number on the Chief Secretary's website. तो पर्सनल नंबर आम्ही कित्याक लावपाचो? ऑफिशियल नंबर हो. कोणाक सांगपाचें आमी? आणि हो म्हणटा की सगळे सारखे आहा म्हणून 12,000 कॉल आले ते 10,000 झाले म्हणून एकदम बेस्ट पुलिसिंग चल्ला. I'm really, you're smiling about this, but I'm absolutely disgusted with Pramod Sawant and his behavior. Dotor म्हणटा तो, and he talks, why are you trying to fool the public? On ground the reality is different. On ground आम्ही असता थिंगा कितें जालें जाल्यार आम्ही पुलिशेक फोन करता. पीआय फोन घेयना दुसऱ्याक फोन करता. मागीर आमी 100 लायता थिंगा फोन लागना. मागीर आमी 112 लायता. कितले पावट जाला? हप्त्याक एक पावट जाता. आणि हो कितें सोदमाता बेश्ट कितें डेटा काडटलो फालतू आनी आमकां हे फगयतलो म्हणून. That's it. Any questions please ask.
Will you Thank you. file a complaint on CM regarding the false information given by CM Pramod Sawant? No, the information is not false. The information is not false. See, there is the police control room has a log, which is an automated log. So the fact is that 12,000 calls have been registered in 2024, and 10,000 calls have been registered in approximately 12,800 something calls. 12,000 कॉल गेले पावट रजिस्टर झाले त्या सिस्टमार तेंच्यांचे आनी ह्या पावट 10,000 रजिस्टर झाले. इन्फॉर्मेशन फॉल्स दिना तो, पण तो कितें करता, इले हे इन्फॉर्मेशन काडटा, इले हे इन्फॉर्मेशन. See, you cannot take a small piece of information and then make a big statement like that. Okay? You cannot do that. If I am wearing a cross, फाल्यां म्हणटलो हांव पाद्री जालो. It's not that easy. To be able to say कि हाँ padri, there are 10 things that I have to do. I have to be become a priest. I have to go in training. I have to say mass. I have to do all those things. But based on पुरीस लायलो म्हणून हाँ padri जायना. So this is how the CM does his data. Based on फुटयता लोकांक. होय पाद्र्यांनी क्रॉस घालून भोंवता. आमचे गोंयचे आहा ते पाद्री सगळे पुरीस घालून भोंवता. But that doesn't mean that everyone who roams around with the cross is the priest. So taking simple data and making big statements that are unconnected is fooling the government and is fooling the public and is frauding the Goan public. Thank you.